वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जय, रदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोवस जाला. माथ्यू वाचन 20:8 अध्याय 16 ते 20 वाक्यां. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. तेणे 11 शिस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतस शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वचोंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शिस करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. ह्या उतारा आमकां फावले निमानो चाप्टर माथ्यवाच्या वंजलान निमाणी उतरां. जेजू सर्गाक सोडून वेच्या पयलें सिसांक एका दोंगरार आपयता. कालचे दिसा आमी पळयले हर एक संगती दोंगरातावन सुरू जातात. हर एक संगती देव उलयता दोंगरातावन. आज जेजून सिसांक आपयला खंय दोंगरार गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार गलिलियांतल्या एका दोंगरार ते गेले. दोंगराचें नांव कितें म्हूण हांगा बरोवन घाल्लें ना. ते दोंगरार गेले. देवाक मेळोवंक केदाळय हायर प्लेस, देवाचो स्थान आमी पळयता. उभार दोंगरार आमी मस्त पळयता. पोर एका इगर्जेक हांव रेतीरे गेल्ल्या वेळार ती सगळे देवाचें मंदीर व्हड दोंगरार आसा. वयर लोकांनी कितलीं मेटां सोलोवन येचे वयकल येतल्यांक फाटल्यान जागो आसा, एक मारोग आसा थंय वयर वचूंक. पूण लोकांनी सोलोवन येतले आनी ती सगळी दोंगर सोडून येचे ते आमी. आनी बरें एक मंदीर ते आसा, देवाचें मंदीर. आनी तें देव थंय पळोवंक मेळटा. ह्या देव तांकां भेटता म्हणलो. पयलें तावन एक मथींत आसलें आमच्या पवित्र सभेन. जायते कडेन मंदीर आमी पळयता वयर. इवन दुसऱ्या धर्माचें जाल्यार मंदिरां पळोवचीं की चड जावन वयर आसता दोंगरार पुरा. पूण आमच्या देव आज जेजू दोंगराक तांकां आपयता आनी तांकां पदवी दिता. देवान कशें आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक पदवी दिल्या गी ती पदवी आपल्या आपोस्तालांक दिता. दळ 11 जण मात्र आसले. 12व्याक मागीर तांणी विसरून करचो मतियासाक. आनी ते दळा हांगा सांगता देखून वसा समेस्त परसांचे शिस करा. समेस्त परसांक हर एकल्यांक कोणाक म्हणना सगळ्यांक देवाचे शिस करा. तांकां पवित्र स्थान दिया. बापाच्या, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्थान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा तांकां पाळोवंक शिकया. देखून आज म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडलां देवान जाल्यार देवान शिकयलेलें हर एक आमी पयलें शिकोवन हेरांक तें शिकोवन दिवच्या खातीर, हेरांक वाट चुकलेल्यांक फाटीं हाडच्या खातीर, वायट सवयांक असल्यांक फाटीं हाडच्या खातीर, बंदेंत असलेल्यांक म्हळ्यार बंदेड म्हळ्यार खाली जैलांत असले बंदेड आसात म्हणून न्हय. सगळे पियोन वळख जाल्ले, वायट सवयांनी रेवडून गेल्ले, हे पुरो बंदेंत आसात. सैतानाच्या बंदडेकाल आसात. तांकां सुटका दिवंक देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडलां. जर हांव आनी तूं प्रिपेर ना जाल्यार आमी हेरांक हाडचें कशें. देखून म्हाका आनी तुका एक मिसांव दिलां देवान. नास जावचे आत्मे फाटीं हाडच्या खातीर, नास जावन वेतेले आत्मे तांकां फाटीं हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडलां एका मिसांवा खातीर. आनी सर पदवी म्हाका आनी तुका दिल्या. देवसर दवडावंकी, पिडेस्तांक गूण करूंकी, वायट कितें आसल्यार सांडूंकी, मेल्ल्यान जिवान तुटोवंकी. जेजून कितें केल्लें तें सगळें आमकां देवान दिलां. जेजून दिलां ती पदवी. जो आमचो वांजेल आमकां हाचे विशयांत क्लियर सांगता. 12वा अध्याय 14वा अध्याय 12वें वाक्य. जॉन चॅप्टर 14:12 अशें आमकां सांगता थंय देवाचें उतर. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जेजूचेर कोण भावार्थ दवरता, विश्वास दवरता, जेजून केल्लेली कामां ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका करूंक जेजून पदवी दिल्ली आसा.
तितलेंच न्हय पळय, ताच्या की वर्ती कामां करतलो म्हणटा, ताच्या की वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरसीन वेतां आनी बापाची महिमा पुतो मारिपात परगट जावचे खातीर म्हजे नवे कितें तुमी मागल्यार विचारल्यार तो तुमकां दितलो. देखून आमी विचारना जाल्यार आमी घेवचें कशें? बडयनातल्यार आमी उक्तें जावचें कशें तें आमकां? सोदले शिवाय आमकां मेळचें कशें? देवाचें राज सोदूंक जाय, सोदल्यार मात्र तें आमकां मेळटा. सरीसपर देव सांगता जेन्ना तुमी म्हाका सोदतले तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सोदीचे आनी तितलें मात्र न्ही, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं, आमच्या बऱ्या नडत्या वरवीं, आमच्या मोवाळ मोगाळ उतरा वरवीं आमी जायत्या लोकांक समयातें हाडयेत. आमी सगळे एके पेटी पाड करता आमच्या रागा निमती, आमच्या आवेशा निमती आनी थोडे पेटी आमच्या आमस्वरा निमती थोडे पेटी आमी पाड करता. पूण शांतपणी इल्लोसो वेळ रावन पळयल्यार जायत्यो संगती बऱ्याक पडशें करता देव. देखून आज आमी समजून काणग्या, कित्याक देवान म्हाका आनी तुका वेंचून काडला एका उद्देशा खातीर. देवाची काकुलत आनी कृपा म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्या एका उद्देशा खातीर. कित्याक हांवें मात्र बचाव जाल्यार पावना, पूण म्हज्या सगळ्या घराणें बचाव जायचें. देखून आज आमच्याच कुटुंबांत आमी पळयल्यार, तुमच्या कुटुंबांनी तुमी पळयल्यार खंय थोडे सगळे बरेपण म्हणून ना, खंय थोडे कडेन वायट आसूंक पुरो, थोडे कडेन कालिल्लें पियोवणें आसूंक पुरो, थोडे कडेन कसली वायट संवय आसूंक पुरो. तांच्या खातीर आमी मागचे, आमच्या कुटुंब बचाव करचें. तांकां सांगूंक गेल्यार जायना, सांगूंक गेल्यार कित्याक तांकां राग येता, तुवें काल म्हाका सांगूंक अशें गे म्हणून. देखून सांगूंक गेल्यार जायना, पूण आमी तांच्या खातीर मागचे, निरंतरी मागल्यार खंडीत ते आमच्या कुटुंबांत आसात पळय कोण नास जावचे आत्मे, ते आमी बचाव करयेत. देखून आमकां पदवी दिल्या, ती पदवी आमी बऱ्याक उपयोग करया. आज त्या सिसांक दिल्ली ती पदवी आज हर एकल्याक आमकां सरेस्पर दिता. कित्याक देखून वसा समेस्त परसांचे सीस करा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नांव पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो चोर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काल संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणून उडास दवरा. जेजू बिलकूल आमकां एका घडयेक सयत सांडूंक तयार ना. आमी ते एके फावटी आमच्या कर्तव्या वरवीं देवाक आमी पयस करता, देवाक आमी सांडता, पूण आज तावन तशें जावचें नाका. एक घडी बरी आमी देवाक सांडचें नाका. जेजू आमकां सांडिना, संवसाराच्या आखेर पर्यंत तो म्हजे सवय आनी तुजे सवय आसतलो म्हणून आज बसावणें दिल्या. देखून आज आमी विशेश तरान ह्या खातीर मागया. आमचें जिवीत कितेंय दिशे निशेन आसा जाल्यार ते सारक्या वाटेक आमी घालया आनी हेरांकी सारक्या वाटेक आमी हाडया. हेंच म्हजें आनी तुजें मिसांव बऱ्या तरेन करूंक जाय कृपा आदार आज सम्या कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचे कुशीन जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये अम्मा आपी हांगा तेर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.